पास्काचे तिसरे सतोळे बेरेस्तार सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 ओळी 24-40 ते 51. कोणूय मुजेशी आयलो जाल्यार म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान ताका मुजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच मुजेशी येवंक जायना. आनी मुजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जीवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेली मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्यांच्या वापारींनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मुजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.